pair of linear equation for class 10th. Under that we will see graphical method of solution. So haंगासर graphical methods three types आसा, unique solution, no solution and infinite many solution. So आमी आज पहिले unique solution. ओके, सो हांगासर तुमकां युनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करपा खातीर दोन इक्वेशन जाय पडटली. सो एक जस्ट एग्जांपल दिला हांगासर. सो हांगासर इक्वेशन दोन दिल्या पळय. फर्स्ट ते तुमी अरेंज करा इन जनरल फॉर्म और इन स्टँडर्ड फॉर्म. सो अरेंज करतना कशें करतले, 6x प्लस 5y आणि इक्वल टू जो नंबर आसा सो तेका इनसाइड हाडत. सो प्लस आहा तो कितें जातलो, मायनस जातलो, इक्वल टू 0. सेम वे हे जे इक्वेशन आसा ते तशेंच सॉल्व करात. 9x मायनस y हो प्लस आहा तो मायनस 29 इक्वल टू 0. आता तुमकां ह्या फॉर्मान बरोवंक जाय. एक इक्वेशनाचे अशें बरें, दुसऱ्या इक्वेशनाचे ह्या फॉर्मान बरें. सो हांगासर एक्सा कडेन जो नंबर आसा तेका आमी कितें म्हणटले, कोइफिशियंट. सो कोइफिशियंट ऑफ एक्स जो आसतलो तेका आमी नंबर कितें बरयतले, a1 कितलो 6. मागीर b1 कितलो दिलो 5. ओके हो. आणि थर्ड c1 विथ साइन बरोवपाक जाय. हांगासर प्लस आहा म्हणून मेन्शन करपाची गरज ना, मायनस आसा जाल्यार मेन्शन करूंक जाय. सेम वे हे इक्वेशन आहा तेजो a2 9 b2 आता नंबर ना म्हटल्यार आमी कितें यूज करतले, -1 घेतले. आणि c2 कितलो -29. ओके, सो आता आमी ह्या फॉर्मान बरयतले. एक्चुअली फॉर्म जे आसा पळय सोल्यूशन फाइंड करपाक, ह्यो एक फॉर्म्युला आसा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आणि c1 अपॉन c2. आता ते युनिक सोल्यूशनान आहा म्हणून आमकां कशें फाइंड आउट करतले, आमी ही जी व्हॅल्यू आसा पळय ती पुट करतले. a1 कितलो 6, a2 कितलो दिला 9, b1 5 आणि b2 -1, c1 -8, c2 -29. सो तुम्ही हांगासर पेयर्स पळयात. पयलीं सेम आन्सर येता जाल्यार चेक करात. हांगासर दोनूय पेयर्स कॅन्सल जाता 3च्या टेबलान, 3 2 जा 3 3. सो 2/3 येयले आणि हांगा 5/-1 म्हणजे ह्यो आनी ह्यो पेरूच कितें ना, इक्वल ना. सो हांगासर पयलोच पेर जर इक्वल ना जाल्यार समजात ते कसलें सोल्यूशन, युनिक सोल्यूशन. ओके, आणि हे इम्पॉर्टंट टर्म जे चडशे MCQ घेता. सो पेर ऑफ लिनियर इक्वेशन आसता तो सदांच कितें आसता, कन्सिस्टंट मिन्स स्टेडी आसता. आणि ग्राफ जर तुमी हे दोनूय इक्वेशनाचे पॉइंट्स काडून जर सॉल्व केले जाल्यार ते सदांच कितें जातले, इंटरसेक्टिंग. सो हे दोनूय वर्डा वयरसून सुद्दां तुमी सपोज जर क्वेश्चनान मेन्शन आसा हे दोन वर्ड्स जाल्यार समजा ते कसले टायप ऑफ सोल्यूशन आसतले, युनिक सोल्यूशन आसतले. ओके, सो नो सोल्यूशन आमी नेक्स्ट व्हिडिओन सॉल्व करपाक करूया. ओके, सो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक आनी शेअर करात. थँक्यू.